नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फुडल्या वर्सा मेरेन वाडयतले गोवा डेअरीचे उत्पादन मंत्री सुभाष शिरोडकरांचें आस्वासन। डेअरी प्लांटाक भेट दिवन केली पळोवणी। ग्रीन एनर्जी तयार करपाची वीज खात्याची मोख सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकर। गोयच्या 403 सरकारी शाळांनी कार्यरत आसात। दरेकी एक सहाय्यक शिक्षक मालिक खापोलान नोंदयले निरीक्षण। दिवचले 2 पंचायतींनी 2 जण बिनविरोध छाननी प्रक्रिये वेळार वेंचणूक कार्यालया भायर उमेदवारांनी केली गर्दी। अर्जाचे छानने वेळार वास्कोच्या मामलेदार कार्यालया भायर उमेदवारांनी व्हड संख्येन केल्ली गर्दी। आनी रेंटकारीक लागून दाबोळ विमानतळार अडकून पडिल्ली येरादारी गाडयांच्यो लागिल्ल्यो लायनी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। फुडल्या वर्सा मेरेन गोवा डेअरीचे दूध उत्पादन 1 लाख लिटर मेरेन वाडयतले आनी ते खातीर सरकारा कडल्यान संचालक मंडळा सयत अधिकाऱ्यांकडल्यान धोरणात्मक निर्णय घेतले अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। सोमारा फोंडेच्या कुर्डी वाठारांतल्या आशिल्ल्या गोवा डेअरी प्लांटाक भेट दिल्या उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयताले। मंत्री सुभाष शिरोडकरान गोवा डेअरीच्या प्लांटाक भेट दिवन ताची पळोवणी केली। तशेंच संचालक मंडळ आनी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांसयत बसका घेवन वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा केली। या वेळार गोवा डेअरीचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय, व्यवस्थापकीय संचालक पराग नगरसेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोवा डेअरी आणि फीड प्लांट आसा ताजे सगळे सेक्शन गेट्स आसात तांचेर आज बैठक जाली। त्या बैठकीचो मुख्य उद्देश म्हटल्यार म्हणजे प्रोडक्शन जे आसा दुधाचें प्रोडक्शन किंवा प्रोक्युरमेंट हे दोन्ही धर्तीचे ते वाडोवचे। आयचे घडयेक आमी सादारणशे 42 ते 44 हजार लिटर गोंयच्या शेतकाऱ्या कडल्यान कलेक्शन करतात आणि ते मार्केटात सप्लाय करतात। आता 2 स्तराचेर आमी काम करपाक लायिल्लें आसा। एक म्हणल्यार इमिजिएट प्रोक्युरमेंट वाडोवपाचो। आता इमिजिएट प्रोक्युरमेंट वाडयतलो जर जाय जाल्यार आमचे गोंयचे शेतकाऱ्या कडल्यान दूध जे मेळटा ते आनीक थोडेशें वाडोवपाक जाय जाल्यार पळोवपाचें आणि त्याबरोबरच भायल्या राज्यांतल्या दुसऱ्या राज्यांतल्यान थोडेशें दूध घेवपाचें। कारण आता सणाचे दीस येवपा आसा। चवथ आसा ती 30 ऑगस्ट आसा। त्यानंतर मागीर सप्टेंबर ऑक्टोबरांत मागीर दिवाळी वगैरे आसतली आणि त्यामुळे डिमांड जो आसा पळय दुधाचो वाडलो। आणि एक बरी गजाल आसा ती म्हटल्यार गोंयच्या डेअरीच्या दुधाची मागणी लोकां भितर वाडत आसा। लोक गोंयचे डेअरीचे आयटम जे आसात पळय ते तूप आसूं बटर आसूं हाजी अपेक्षेन वाट पळयतात की आमकां सप्लाय जावचें अशें। आणि त्या खातीर इमिजिएट आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की थोडेशें दूध भायल्यान प्रोक्युरमेंट करचें आनी हे जे गॅप जे आसा पळय 44,000 ते 50,000 किंवा 60,000 किंवा 70,000 वचपाचें हें टार्गेट घेवन थारायल्लें आसा। सप्टेंबर पर्यंत आमी सादारणशे 60,000 लिटर दूध डेअरींतल्यान सप्लाय करतले अशे प्रकारचें टार्गेट आमी सगळ्यांनी घेतिल्लें आसा। ती सादारणशे मुखाल्ले 1 वर्सा भितर हे 40,000 जे आज आसा ते 60,000 80,000 अशें करीत 1 लाखाचेर पावपाक जाय। ग्रीन एनर्जी तयार करपा खातीर वीज खातें तयारीक लागला। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें। पेडण्या वीज महोत्सवा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत वीज मंत्री उलयतालो। दिवचले उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। आझादी का अमृत महोत्सव या उपक्रमा खाला मंगळारा हिराबाई झांटये सभाघरान हो महोत्सव जालो। सोलर उर्जा ही फुडाराची गरज आसा अशें मत मुखेल सोयरे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी उक्तायलें। आणि
की सोलर एनर्जी मॅन्युफॅक्चरिंग करपा खातीर मुखार आसा. तातूंत जवळ जवळ 50% पर्यंत सबसिडी आसा. इतलेच न्हय, जे एग्रीकल्चरिस्ट आसा तांकां जे आमी पंप दिता ताचेर 90% सबसिडी आसा. आणि म्हाका दिसता हो जो पेडणे वाठार आसा तो मूळ इज एग्रीकल्चरिस्ट. तांचे कडेन मागता हांव की तांणी हेचे खातीर फुडें सरचे. जवळ जवळ 200 पंप आमकां गोंयांत सँक्शन आसा इमिजिएट. ताजो लाभ घेवचो आणि त्याच प्रमाणे प्रत्येक घरात जाता थंय सोलर पॅनल बसोवन सोलर एनर्जी कशी तयार जावंक शकता. भारताचे नियंत्रण आणि महालेखा परीक्षण हांणी गोंय राज्य सरकाराक सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण राज्यांत 403 सरकारी शाळांनी फकत एक सहाय्यक शिक्षक कार्यरत आसा, जाल्यार 48 शाळांनी गरजे परस चड शिक्षक कामाक आसात. तालुक्या प्रमाण गोंयांतल्या फोंड्या तालुक्यात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 66 शिक्षकांचो उणाव आसा. ही उणाव परिस्थिती प्रत्येक तालुक्यांत वट्ट 403 पावल्या. पंचायत वेंचणुका खातीर 6256 अर्ज राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन आयल्यात. मंगळारा अर्जाची छाननी तर बुधवारा अर्ज फाटी घेवपाचो दीस. ताका लागून बुधवारा सांजे मेरेन वेंचणुकेचे पुराय चित्र स्पश्ट जातले. गोंयांतले 186 पंचायतीच्या वेंचणुका खातीर 18 जुलयाच्यान अर्ज भरपाक सुरवात जाली. 25 जुलय हो निमाणो दीस आशिल्लो. निमाण्या दिसा 1499 जणांनी अर्ज सादर केले. ताका लागून वट्ट अर्जाची संख्या 6256 जाल्या. गोंयांत जावपी पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर गोंयांतल्या 186 पंचायतीच्या वेंचणुका खातीर 18 जुलयाच्यान अर्ज भरपाक सुरवात जाली. 25 जुलय हो निमाणो दीस आशिल्लो. गोंयांत वट्ट अर्जाची संख्या 6256 जाल्या. मंगळारा अर्जाची छाननी जाली. ताका लागून वास्कोच्या मामलेदार कार्यालयान आनी भायर उमेदवारांनी व्हड संख्येन गर्दी केल्ली. दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार सोमारा दनपारा येरादारी जाम जाली. ताका लागून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण जाली. दाबोली विमानतळार विमानांची येवपाची आनी सुटपाची वेळ दनपारा 12 ते सांजे 6 मेरेन आसता. ह्या वेळार शेकड्यांनी प्रवाशांचो यो वच करप चालू आसता. देखून विमानतळार टॅक्सीकारांची भरपूर प्रमाणात गर्दी जाता. पुलीस आनी येरादारी कर्मचाऱ्यांचो बंदोबस्त आसता तरी लेगीत ह्या वाठारांत चड प्रमाणात गर्दी जाता. विमानतळाच्या प्रवेश दाराचेर रेंट कॅब बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ल्या कारणान थंय व्हड प्रमाणात गर्दी जाता. दर वर्सा 26 जुलय हो दीस कारगिल विजय दीस म्हूण मनयतात. ह्या झुजाक ऑपरेशन विजय अशें म्हणटात. ह्या दिसा 1999 ह्या वर्सा भारतान पाकिस्तानाचेर जीत मेळयलें. सगळ्या भारतीयां खातीर हो एक व्हडसो दीस. देखून हो दीस कारगिल विजय दीस म्हूण मनयतात. हें झूज 60 दीस चल्लें आनी अखेर 26 जुलयाक भारतान एक नवो उजवाड पळयलो. तो म्हळ्यार जैताचो उजवाड.
ह्या झुजांत पाकिस्तानाचे कितलेशे सैनीक मेले तर भारताचे 527 जवान शहीद जाले. देशाचो खरो खामो म्हळ्यार आमचे हे सैनीक. आमचे जवान सैनीक जावन आसा देशाचो खरो राखणदार. एक सैनीक शिमेर रात दीस उबो रावन देशाची राखण करता. तो थंय उबो आसता म्हूण आमी हांगा सुखान जगपाक शकता. गोंयांत बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाची प्रकरणां मुखार हाडपाक सरकारान SIT नेमल्यात. ह्या SIT कडेन बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाच्यो नवे 151 कागाळी नोंद जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. हाचे आदी पुलिशे कडेन नोंद आशिल्ल्या 26 आनी SIT कडेन नोंद जाल्ल्या 3 प्रकरणां मेळून वट्ट 29 प्रकरणांचो तपास चालू आसा. नोंद केल्ल्या कागाळींत आतां मेरेन 6 जाणांक कैद जाल्या. ह्याच प्रकरणा खाला सुनील कुमार आणि ताच्या वांगड्यांनी आसगांवच्या सर्वेक्षण क्रमांक 33/1 ह्या मालमत्तेचे कायदेशीर मालक आशिल्ल्याची फटीची कागदपत्रां तयार करून ही जमीन आपली म्हण सांगून खऱ्या मालकाक फसयल्ले खातीर SITन सुनील कुमार आणि ताच्या वांगड्याक अटक केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. दिवचल म्हालांतल्या 2 पंचायतींतल्यान एक बायल मेळून 2 उमेदवारांची बिनविरोध निवड निश्चित जाल्या. पिळगांव पंचायतींतल्यान ST खातीर राखीव आशिल्ल्या वॉर्ड नंबर 3तल्यान चेतन विष्णू खोडगिणकार हाची निवड जाल्या. जाल्यार मये पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 11तल्यान सुवर्णा तुळशीदास सोडनकर हाची बिनविरोध निवड जाल्या. मंगळारा छाननी केल्या उपरांत दोगांयचे अर्ज ग्राह्य धरल्या. चेतन खोडगिणकर पयलेच फावट वेंचणुकेंत देंवल्यात. वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जातकीच तांची अधिकृत निवड जाहीर जातली. मजगतीं छाननी प्रक्रिये वेळार दिवचले वेंचणूक कार्यालयां आनी कार्यालया भायर गर्दी जाल्ले दिश्टी पडटा. चेतन विष्णू खोडगिणकर हांव पिळगांव ग्रामपंचायत वॉर्ड नंबर 3 हांवें इलेक्शनाक फॉर्म भरलेले. आयज स्पेशली जावन म्हाजे फॉर्म एक्सेप्ट जाल्ले आनी म्हाज्या अशी आनी कोणी फॉर्मां भरूंक ना. सो म्हाजे जी आमची ग्रामदेवी आसा सो तिच्या कृपेन आनी म्हाजें बरें मागचें अशें आमचे सगळ्या म्हाजेर भरपूर विश्वास दाखयला. सगळ्यांनी एकजूट म्हणजे सगळे म्हाजे गांवांतले आमचे वार्ड मेंबर आनी सगळे तेंच्यांनी म्हाका विश्वास दाखोवन म्हाका फुडें हाडलो आनी बिनविरोध निवडणूक जिखयली. त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव आभारी आसा. म्हाका ह्या निवडणुकीक जे मेन मार्गदर्शन लाभलें ते म्हाज्या काकाचें लाभलें आनी काका आमचो उमाकांत फरक रावतो तेणी म्हाका हेका फूल गायडन्स दिलो आनी तेच्या थ्रू हांव एक फुडें पावल घेतलें आनी आतां फुडें आतां अशें हें जाल्ल्या कारणान म्हणजे आतां ग्रामसभेक ग्रामपंचायतीन निवडून येयल्या कारणान आतां हांव फुडें आमच्या गांवाचे सगळे आमचे बरे मागपी आसा ते गांवकाऱ्यांक आनी वार्ड मेंबर आनी गांवांतले सगळे घेवन फुडें आमच्या आमचो MLA आहा तेच्या मार्गदर्शनाक आमी सगळे काम करतो आनी तेच्या खातीर आमी फुडें. प्रिकॉशनरी डोसाचे आमचे टार्गेट सुमार 10.50 लाख आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगले.
याविषयी आपण 39 आमदारांक लेखी बरोवन तांचो तेंको मागतलो अशें मंत्री सांगता. तशेंच पुराय राज्यांत वाशिनीकरणाची शिबिरां घेवपाची येवजण लेगीत आंखिल्ल्याचें विस्वजीत सांगता. देशाचे प्रधानमंत्री यांनी त्यांच्या माध्यमांतल्यान आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते मॉनिटर करता की आमी बरो बुस्टर डोस आमचे कशें आमचे प्रोग्रेस चल्ला आनी म्हणूनच आमी आयज पर्यंत प्रिकॉशनरी डोस जो आहा तो आमी 79,655 आमी दिल्लो आसा आनी त्याच बरोबर आमचो टार्गेट आहा 10,50,000 आनी म्हणून आमकां एक वेगळ्या तरेन म्हणजे 60+ लोकांक आमी 45,883 डोसेस दिल्या 18 to 59 32,772 पूण त्याच बरोबर आमकां हें जर स्पीडअप करूंक जाय आमी WCD डिपार्टमेंटाचे आमचे सगळे CDPO मुख्य सेविका आनी WCD जो डिपार्टमेंट आनी आमचे हेल्थ ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंटाक इंटिग्रेट करून आमी ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न खंयचेंय कार्य ह्या स्टेजीर करपाक जाय जाल्यार आमकां वेगळ्या तरेची मेहनत करची पडटली. त्याच बरोबर हे जर सक्सेसफूल योग्य तरेन जावंक जाय ऑल 40 MLAs we have to take into confidence. So what we have decided, I will write to all the 40 MLAs and speak to them personally and request them for their support. So खंय तांकां दिसता की आमी करूं शकता, खंयची NGO खंयची संस्था जर फुडें येता की आनी आयज तुमकां खबर आहा की हे बुस्टर डोस जो आहा हे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आनी देश आमच्या ह्या भारत देशानूच आमी हे आमकां फ्री गावता, दुसरे कडेन खंयच फ्री गावना. And म्हणूनच vaccination is free of cost that is being made available to the people of the country and people of the state of Goa. वास्कोचो वर्सुकी श्री दामोदर भजन सप्तक 3 आनी 4 ऑगस्टाक मनयतले. ह्या उत्सवान कोरोना महामारी विशींच्या मार्गदर्शक तत्वां वांगडाच भलायकी नेमांक पाळो दितले आनी उत्सवा वेळार कसलोच वायट प्रकार घडचो न्हय हे खातीर देवळाच्या वाठारांत खर पुलीस बंदोबस्त दवरतले अशें श्री दामोदर भजन सप्तक उत्सव समिती वरवीं पत्रकार परिशदेंत सांगलें. तीन तारखेक सप्ताह जेन्ना सुरू जातलो ह्यो दीपक सुरू जातलो तेन्ना सकाळी 11 पर्यंत लोकांक दर्शनाक देवूळ उगडें आसतलें. 11 नंतर आमी देवळान भितर बाकीचे जनरल पब्लिकाक घेवचे ना टू अवॉयड, कित्याक आमकां सांगलां की जितलें डिस्टन्स दवरूंक मेळटा तितलें दवरा म्हणून. सो आमकां तेजेर जबाबदारी घेवंक जाय. एकदां नाल्ल बिल्ल दवरून स्थापना जाली सप्ताची विमानतळ जालो की 2 PM onwards it will be open for public. ताजे पयलीं आमी आमचे फॅमिलीचो एक 2 तारखेक नागपंचमी दिसा महारुद्र आसता तोय आमी वर्सा करपाचो थारायला. त्या प्रमाणे तो 2 तारखेक महारुद्र देवळांत जातलो आनी फॉलोड बाय सप्ताह 3 आनी 4 तारखेक बाकीचो 24 तास सप्ताह वर्सा जाता तसो जातलो. सगळ्यांक विनंती आहा पब्लिकाक की सगळ्यांनी शिस्तीन येवचें देवळांत आनी दर्शन करून वचचें. गर्दी करून वचना कित्याक आपूण रिस्क इनवॉल्ड इज व्हेरी हाय. सो आमकां निमित्त कारण जावंक जायना की बाबा तुमच्या वास्को सप्तक आयल्यार सगळ्यांक कोवीड जालो कित्याक अजून कोवीड वचूं ना कितलें ना म्हणल्यार. तर मास्क आनी हें घालून जाता तितल्या लोकांनी येवचें. गोंयांत मंगळारा कारगिल विजय दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलें. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत पुलीस महासंचालक जसपाल सिंहान शहिदांक आर्गां ओंपलीं. तशेंच वाळपय आनी पेडणे वाठारांतूय खासा कार्यावळींचें आयोजन केलें. हमारे राष्ट्र की जो पराक्रम है उसकी वो एक बहुत बड़ी मिसाल है और आज के दिन हम उनके पराक्रम को याद कर रहे हैं. रक्षा सेनाएं जिस तरह से रक्षा सेनाएं हमारे बाहर के बॉर्डर्स का रक्षा करती हैं, इसी तरह से पुलिस बल और जो अन्य सुरक्षा बल हैं या हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं वो भी आंतरिक सुरक्षा की तरफ बहुत हमेशा से अग्रसर रही है. और कारगिल वॉर में भी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहली बार जब वो जो कर्नल वेणुगोपाल बता रहे थे कि जो हिलजुल थी वो नोटिस की गई, उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कंट्रीब्यूट किया. और जो आज यहाँ पर यूथ उपस्थित है उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपने राष्ट्र प्रति प्रेम को हम लोग सुरक्षा सेनाओं को ज्वाइन करके भी बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं.
मंकीपॉक्साचो गोंयांत प्रसार आडावपाक भलायकी खात्यान विविध उपाय येवजण्यो राबोवपाक सुरवात केल्या. गोमेको सयत हेर कांय हॉस्पिटलांनी विलगीकरण कक्षांची वेवस्था दवरल्या, अशी म्हायती राज्य देखरेख अधिकारी डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशीन दिली. मंकीपॉक्स ह्या दुयेंसाचो संवसारभर उद्रेक सुरू आसा. आतां मेरेन 70 परस चड देशांनी मंकीपॉक्साचे दुयेंती मेळ्ळ्यात. भारतांतूय ह्या दुयेंसाचो प्रवेश जाला. केरळांत 3, दिल्लीत 1 दुयेंती मेळून सध्या 4 दुयेंती आसात. 8 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक गंभीर दुयेंसाचो धोको आशिल्ल्यान संवसारीक भलायकी संघटनेन आणीबाणी घोशीत केल्या. ह्या फाटभुंयेर गोंयांतली भलायकी यंत्रणा सादूर जाल्या. Of disease, कितें जाता is like it starts with rash. It starts with rash, okay. बारीक रॅश जाता पाम्साचेर, फेसाचेर, सोलाचेर, ओके. युजली बॉडीचेर रॅश मातशी कमी आसता, ओके. आनी फिवर येता, ओके. सगळ्याच पेशंटाक फिवर येतलो असो ना, पण फिवर सुद्धा येता, ओके. मायल्ड फिवर इज देर, बॉडी रॅश इज देर. देर इज समथिंग कॉल्ड एज लिम्फ नोड एनलार्जमेंट. आमची जी बारीक बारीक गुटा असता ती एनलार्ज जाता, ओके. पेशंटाक एकदम सिवियर विकनेस येऊ शकता, लेथार्जी म्हणटा आमी तेका, सिवियर विकनेस येऊ शकता. बॉडी एक जाता, मायल्जिया जाता. ही जी गोष्टी आसा ही जावंक शकता, ओके. सो हो जो हेचो इन्क्युबेशन पिरियड आमी जे म्हणटा, ओके, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3 to 7 days, बट मॅक्सिमम इट कॅन गो अप टू 21 days ऑल्सो, ओके. पण ऑन एन एवरेज यू कॅन कन्सिडर इट एज अ 7 days इन्क्युबेशन पिरियड हो जो आसा, ओके. मॅक्सिमम इट कॅन गो अप टू 21 days. सो दॅट इज वाय आम्ही जो सर्विलन्स केला तो सपोज इन्फेक्टेड कंट्रींतल्यान कोणीय ट्रॅव्हलर येयलो, ओके, फ्रॉम दिस अँड हू इज युजली 21 days बॅक पर्यंत जर कोण येयला आसत आणि इफ ही कंप्लेन्स ऑफ सम फिवर, सम रॅश, सम बॉडी एक, सम मायल्जिया, ओके, अँड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, सो आम्ही तेका एक सस्पेक्ट घेता, ओके. सो आम्ही कितें म्हणटा एक सस्पेक्ट, ओके, आणि प्रॉबेबल केस आणि कन्फर्म्ड केस. सो एनी सस्पेक्ट जर कोण आसा सध्या आम्ही आमच्या ऑलरेडी आम्ही पूर्ण आमच्या सेंटराक डायरेक्शन दिल्ले आसा. वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन अँड दॅट ऑर्डर हॅज ऑलरेडी बीन इश्यूड that our both district hospital, our both sub district hospital, our all the CHCs and sub district hospital चिकाले आणि PHC कासावली ऑलरेडी तेका सगळ्याक आमी 2-2 बेड आयडेंटिफाय करून दवरपाक सांगला. भारतीय सैनिकांनी सदांच दुस्मानाक हारयल्या आनी दरेका भारतीयान ताचो अभिमान बाळगूंक जाय अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्सान सांगले. कारगिल विजय दिसाच्या निमतान जेन्स ग्रुप ऑफ वास्कोन सड्या वयल्या सेनाश्रम विद्यालयांत कार्यावळ आयोजीत केली. ह्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार माचयेर जेन्ट्स ग्रुप ऑफ वास्कोचे अध्यक्ष आनी नगरसेवक दामोदर नायक आनी हेर मानेस्तार हाजीर आशिल्ले. बाद में क्या हुआ, हमारा आदमी इतना होशियार था कि हम लोग नीचे से ऊपर आके उनका थोड़ा सोल्जर को डिफीट किया. बाद में हम लोग विजय प्राप्त किया. हमको 3 महीना हमका 3 महीना लगे. 3 महीना लगा हमको वो लड़ाई करने जीतने के लिए. 99 जुलाई में स्टार्ट, इसमें मई में स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ जुलाई में. ऐसा ऑपरेशन हुआ कि वो विजय ऑपरेशन हम लोग सक्सेस हुआ. और हमारा बाद में आज हम लोग को कारगिल दिवस मनाता है, के लिए हमारा आदमी उधर झगड़ के जीत के दिया. वो पाकिस्तान टेररिस्ट से जीता. और तभी हमारा प्राइम मिनिस्टर था वाजपेयी जीता. डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस था. अच्छा वो अच्छा ये करके कोऑर्डिनेट करके हमारा आर्मी को बूस्ट देके हम लोग आर्मी जीता. इसलिए आज हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं 26 जनवरी. आज इतना बोल के मेरा दोस्त सब आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवेळ तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर दैनीक गोमंतक हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.